आज हांवें एक ट्वीट केल्लो. ते ट्विटान बरयल्लें की गोंयचे दोनूय MP जे आसा ते गोंयचे विशय पार्लिमेंटान मांडपाक अपयशी ठरलेले आसा. तशेंच गोंयचे विशय नॅशनल लेव्हलाचेर व्हरोन इवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मांडपाक टोटल फेल जाल्ले आहा म्हणून. हे जेन्ना हो ट्वीट जेन्ना केलो आनी मागीर जेन्ना पत्रकारान आज श्रीपाद नायकाक प्रश्न केलो त्या ट्विटा बद्दल, तेन्ना तेणी आन्सर दिले की पयले म्हटल्यार तो म्हणलो की हांव खूब वर्सांनी येयला म्हणून ब्रेक घेवन, आनी दुसरे म्हणलो की म्हाका खबर आसपाक जाय की मंत्र्यांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून, आनी तिसरो तेणी हे काढले की गोंयचो खंयचो विशय पेंडींग आसा काय म्हणून. पयले सुवातेर श्रीपाद नायक 8-9 म्हयन्यांनी MP जावन पयलेच फावट दिसलो. ही एक व्हडली गजाल, कित्याक नाजाल्यार तो 5 वर्सांनीच दिसता. आमी तरी 7 म्हयन्याचो ब्रेक घेतलेलो आनी परत येयला. तो MP जावन निवडून 5-5 वर्सां नासतात तो आयज 9 म्हयन्यान तो आयज दिसलेलो आसा. ही एक बरी गजाल. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा की मिनिस्टरांक प्रश्न मांडपाक मेळना म्हणून. आता श्रीपाद नायक मिनिस्टर आसा. हेच्या पयलीं जेन्ना तो MP आसलो आनी वयर काँग्रेसचो सरकार आसलो, UPA सरकार आसलो, 2004 जावं 2009 जावं, तेन्ना श्रीपाद नायकान कितले गोंयचे प्रश्न मांडले आनी कितले प्रश्न मांडले ते सुटावे केले. हो म्हाजो प्रश्न श्रीपाद नायकाक आसा. मिनिस्टर जावन तेच्याकडे डिफरंट तरेचे डिफरंट डिपार्टमेंटां तेका मेळ्ळी, डिफरंट मिनिस्ट्री तेका मेळ्ळे, स्टेट मिनिस्ट्री तेका मेळ्ळे, आयुष मिनिस्ट्री तेका मेळ्ळी. एक आयुष हॉस्पिटल सोडलें आनी तेतूनय पासून जर तें धरलें सुद्दां जाल्यार भितर कितलो रोजगार गोंयकारांक निर्माण जाला. गोंयकार थंय कन्फर्म आसा काय कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. थंय जे पेशंट येता तितून गोंयकार पेशंट आसतात चड काय महाराष्ट्रातले पेशंट चड आसता, हे श्रीपाद नायकान आमकां सांगचें. त्याचो बेनिफीट गोंयकारांक चड जाला काय महाराष्ट्राक चड जाला हे श्रीपाद नायकान सांगपाचें. जशें एअरपोर्ट महाराष्ट्राक बेनिफीट जाल्लो आसा, तसोच आयुष हॉस्पिटल जें आसा तें आयज जर पळयत जाल्यार त्याचो मेजर बेनिफीट हो महाराष्ट्राक जाला, बिकॉज पेशंटूय महाराष्ट्रांतल्यान चड येता आनी जंय भुरग्यांक थंय कामाक दवरला ते महाराष्ट्रातले चडशे भुरगे आसा. दुसरे मागीर तेका जे हे आसले ते पोर्ट्स अँड वॉटरवेज ही स्टेट मिनिस्ट्री तेच्याकडे आसली आनी डिफेन्स मिनिस्ट्री आसली स्टेटाची. आता डिफेन्स मिनिस्ट्री म्हणजे गोवा शिपयार्ड येता. ह्या गोवा शिपयार्डान तेन्ना तेणी सांगलेलें की गोंयच्या भुरग्यांक घेवपाक जाय, कायदो करपाक जाय म्हणून. एकदां आमी जेन्ना बोवाळ घातलो तेन्ना तिणे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी आपूण ओगी रावचो ना आनी करून घेतलो म्हणून. अजून पर्यंत गोवा शिपयार्डान गोंयच्या भुरग्यांक कामाक घेवपाक लागून प्रोविजन जाल्लेलें ना. श्रीपाद नायकान जर जाता हिम्मत आसा जाल्यार तेणी आउट करचें की गोंयचे भुरगे जेन्ना थंय इंटरव्यूज जाता आनी सिलेक्शन जाता भितर गोंयचे भुरगे कितले आसता आनी भायले भुरगे कितले आसता, आउट ऑफ गोवा कितले भुरगे आसतात, हे श्रीपाद नायकान आउट करचें आनी दाखोवचें की एज अ स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेन्स तेणी कितले भुरग्यांक थंय कामाक लायले आनी कितलो गोंयकारांक जस्टीस दिलो आनी गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते कितल्या पर्संटान तेणी कमी केले हे श्रीपाद नायकान सांगपाचें. तशेंच श्रीपाद नायकाकडे आतां जर पळोवपाक गेले जाल्यार तेच्याकडे मिनिस्ट्री आसा ती न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी. आमचे जर गोंय पळयत जाल्यार रिन्युएबल एनर्जीन कितलेशेच फाटी आसा. हे तेंच्याच मिनिस्टरान, पावर मिनिस्टरान ते दीस एक्सेप्ट केल्ले आसा की आमी ह्या हितून फेल जाल्ले आहा म्हणून. सगळे स्टेटी आपले रिन्युएबल एनर्जीन आपली स्ट्रेंथ वाडयत आसा, आपली पावर वाडयत आसा, बट गोंय आमचें तशेंच उरलां. कित्याक श्रीपाद नायका असले मिनिस्टर जेन्ना आसा जे अंडर परफॉर्मिंग आसा, ज्यांच्याकडे विल पावर ना कितें करपाची, फक्त मिनिस्ट्री घेवन घरा रावपाचे आनी चडांत चड भजनाक दिश्टी पडपाचे, अशा लोकांकडे जेन्ना मिनिस्ट्री वयता, पावर वयता, तेन्ना ताचो कसलोच फायदो जायना. हे श्रीपाद नायकान आमकां सांगपाचें की रिन्युएबल एनर्जीच्या हितून तेणी कितें केलां.
एज अ आयुष मिनिस्टर तो फेल जालो, एज अ स्टेट डिफेन्स मिनिस्टर तो फेल जालो, आणि आता न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जीचो तो स्टेट मिनिस्टर आसा थंयसरूय तो फेल जाला. आणि तिसरे तो सांगता की गोंयांत खंयचे विषय पेंडिंग आसा काय म्हणून. हांव श्रीपाद नायकाक विचारपाक सोदता, गोंयांत खंयचो विषय पेंडिंग ना. आज आयुष हॉस्पिटलाक लागून जी जमीन दिला, मोपा एअरपोर्टाक लागून जी जमीन दिला, त्या लँड लुजर जे आसा पळय तांकां तेंचो हक्क मेळ्ळा काय, तांकां थंय कन्फर्म जॉब मेळ्ळा काय, तांकां नुकसान भरपाई तांकां सारकी मेळ्ळा काय, हे श्रीपाद नायकान पयलीं फायंड आउट करचें. कित्याक श्रीपाद नायक हो 5 वर्सान एकदा भायर येवपी हो MP आसा. पार्टीच्या नावाचेर तो जिखत येयल्लो आसा, स्वताचे परफॉर्मन्स कांयच ना, म्हणून ताका गोंयचे कितें विषय चलता ते ताका खबर नासता. ह्या श्रीपाद नायका कडेन जेन्ना आमचो आमदार गेल्लो आनी गोंयचे जे पोस्टमॅन आसा ह्या पोस्टमॅनांक काडटाले आनी महाराष्ट्राचे पोस्टमॅन हांगा भरताले, तेन्ना हो सादो विशय तेज्या कडेन हँडल जावंक ना. हो सादो विशय तेज्या कडेन सुटावो जावंक ना. जाल्यार हो श्रीपाद नायक सांगता गोंयचो खंयचो विषय पेंडिंग आसा काय म्हणून. गोंयचो खंयचो विशय पेंडिंग ना. गोंयांत आयज उदक ना, गोंयचे जमनी आयज काबार जाता, गोंयचे एग्रीकल्चर काबार जाल्लेले आसा, गोंयची आयडेंटिटी काबार जाल्लेली आसा, गोंयांत क्रायम रेट्स वाडलेले आसा, गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलो आसा, गोंयांत पोल्युशन वाडलेलें आसा, गोंयांत मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स वाडलेलो आसा. प्रत्येक सेक्टरान गोंय हे सकयल वचत आसा आनी प्रत्येक सेक्टरान गोंयांत इश्यू आसा. आनी श्रीपाद नायक विचारता खंयचो इश्यू गोंयांत पेंडिंग आसा काय म्हणून. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो कितलो इनसेन्सिटिव्ह मिनिस्टर आसा, तो इनसेन्सिटिव्ह MP आसा तो, जे असल्या लोकांक आयज आमी आमचो आवाज म्हणून पार्लिमेंटान धाडटा. हो वोटरांचोय तितलोच, वोटरांची तितलीच चूक आसा. हेंकां जेंकां गोंयचे विशयच खबर ना तांकां आमी आयज थंय पार्लिमेंटान धाडटा आनी एक्सपेक्ट करता की हे आमचे लायफ बदलतले, नाल्यार हे आमकां लागून पॉलिसी करतले, नाजाल्यार हे आमकां लागून एक विजन डेव्हलप करतले म्हणून. श्रीपाद नायकान आयज 9 म्हयन्यान तो दिसलो. श्रीपाद नायका कडेन मागता की 5 वर्सां रावो नाका, असोच दिसात राव, एटलिस्ट प्रेस कॉन्फरन्स तरी घेत राव. गोंयचे कितें विशय आसा कितें ना हे तुका कळपाचें ना, कित्याक गेली 25 वर्सां तुका ते कळोंक ना. आनी आतां ह्या एजीचेर तुका ते कळटले अशें हांवूय धरिना, पण फक्त तुका सांगता की गोंयांत विशय भरपूर आसा. जे जे मिनिस्ट्री तुका मेळ्ळ्यो थंय तूं फेल जाल्लो आसा. आनी तूं म्हाका म्हणटा की हांव 1 वर्सान येयला, जाल्यार तूंय हेच्या पयलीं 5-5 वर्सांनूच तोंड दाखयल्या. आतांच खंय तरी तुज्या पार्टीच्या मिटिंगेक म्हणून थंयसर तूं 8 म्हयन्यान ना 9 म्हयन्यान तूं दिसलेलो आसा. देव बरें करूं.